बेलआउट म्हणजे 5062 आसा पळय ते नॉन बेलेबल आसा. ताच्या खातीर आमकां कोर्टाक अप्रोच जावचो पडलो आनी बेल एप्लिकेशन फायल करचें पडलें. सो राती आमी 2:30 सुमार ऑनरेबल जस्टीस आसा पळय आमची पेडण्या कोर्टाची, ताचे कडेन वचून आमी ऑर्डर घेतली की पुलिसांनी से दिवची म्हणून, रिप्लाय दिवची म्हणून. आनी सकाळी मॅटर आसा ती 11 दवरलेली. ताच्या उपरांत कन्सर्न पुलिसांनी रिप्लाय घातल्या उपरांत आर्ग्युमेंट जाले. आर्ग्युमेंटान जाल्या उपरांत कंडिशनल बेल ही आमकां दोगांय आमच्या भुरग्यांक आमकां कंडिशनल बेल दिली. ती म्हणल्यार 10,000ची श्युरिटी पर पर्सन. मागीर 10 ते 11 मेरेन रिपोर्टिंग टायमींग आसा. दे शूड नॉट इंटरफियर विथ कंप्लेनंट्स. दे शूड नॉट डू सच एक्ट टील कोर्ट कवर जाय तो मेरेन. आनी दे हॅव टू मेंटेन द पीस अँड हार्मनी. तुम्ही जे म्हणटाले काउंटर केस करता म्हणून ते ताचे कितें जालें? काउंटर केस आमी ऑलरेडी फायल केल्ली आसा. सो आतां आमचे मेन मोटो आसलो की बाबा भुरग्यांक आमच्या भायर काडपाचें, तो मेन आशिल्लो. सो तो जाल्लो आसा आमचो. सो आतां कितें आसा पळय ते सगळ्या तरेन कायदेशीर वयतले आमी. जे कितें कंप्लेनी फायल करपाक जाय, कल्पीट जे कोण आसा पळय तांचेर फायल करपाक जाय ते करतले. आनी आमचे भितर येवन आमचे भितर तूं आवाज करून तूं सांगनाका हेंच सांग तेंच सांग म्हणून. आनी तें सांगपाक तुका रायट ना विचारपाक. म्हाका येवन तो विचारता की आतां हें कोरोना व्हायरस जालें, तेज्या खातीर तुवें मिटींग घेतली, कशी घेतली काय म्हणून खंय पंचायती कडेन असो धरून हात बी हालोवन आनी म्हाका दुखलून बी विचारतो कोरोना व्हायरस भितर तूं मिटींग कशी घेत काय म्हणून. हो कोण आमकां सांगपाक? कोरोना व्हायरस जाता तूं येवं नाका न्ही. कितके जाणां? आज हें सरकार जें आसा हें कायद्यान चलता. आनी प्रमोद सावंत जो आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत कोणाची पर्वा करपा नासले. गुंडागिरींक आमी भीक घालना. आमचोय मतदारसंघ सारको स्ट्रॉंग आसा आनी मतदारसंघान असलें कितें चलीत आनी लोक सगळो भायर सरतलो. आमी असल्या भितर कांयच आयकून घेवपाक जाय. आतां 100-150 सुमार आयले लोक. यो 100-150 म्हणल्यार व्हडली न्ही. आमी 1000 लोक काडूं शकतात भायर फाल्यांच. आनी काडप आनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करप आनी सगळ्यांक धाडून दिवप कशें म्हणल्यार आपणान कितें तरी केलें म्हणून. काडटालो म्हणून सगळ्यांनी स्टॉप केलें तेका. म्हाका असो दुखलून विचारप तूं कशी मिटींग दवरता, कोणा सांगून मिटींग. अरे हें कितें लोकशाही.